गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरी आहे. मग तेच बशी हांव, अलिशा आणि टायगर आम्ही आहे बरी. गायज अलिशा हा भितर ओके. ताका सांगलो हांवें चाय रेडी कर मग. सो सांगताले ते चटणी आणि ते काल स्वीट ब्रेड कितें घेयल्ले ओके. चटणी आणि स्वीट ब्रेड कर म्हणटाले. हांवें म्हणलें ओके कितेंय कर. आनीक वय गायज रावता आसतले आमकां भितर चाव घेवन, कित्याक हांवें सांगलो हांव रोखडो येता, गुड मॉर्निंग म्हणटा आनी येता मग. आणि गायज चोय टायगर हिंगा येयलो हा भायल्यान. हांव नका तुमकां दिसती पड जाल्यार चोय टायगर 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 वॉट यू डुईंग कम. आनी गायज हांव नका तुमकां शेवण्या गेलो आवाज येत जाल्यार हिंगा वयर म्हजे वयर गायज शेवणी रडटाय. आनी टायगर गायज न्हू तांकां एटॅक करपा जाय मग वचय. कितको लिपोन आहा तो चोय गायज. मार आपण हितून चोरवां सारको लिपोन आहा. बट तेका खबर ना गायज हिंगा न्हू शेवणी तेका चोयताय वयर सन आनी रडटाय. हांव नका गायज तुमकां आवाज येत जाल्यार हिंगाचो हे झाडाचे वयर सो गायज शेवणी न्हू टायगरा चोयताय. आनी टायगरा दिसता आपण लिपोन आहा. मग काय बरो गायज टायगर बरो लिपोन आहा तांकां धरपाक ओके. तांकां कॅट करपाक तांकां मारता गायज तो. हांव नका लास्ट टायम हिंगा हांवें फ्यू वीक्स बॅक गायज न्हू थोडीशी पाक चोयलोली शेवण्याची. म्हाका दिसता टायगरान एक तरी शेवणें मारला ओके. आनी आतां कितकोन गायज तो लिपोन आहा तो चोय सारको तांकां एटॅक करपाक. कम टायगर, लेट्स गो इनसाइड, मामा इज वेटिंग. कम कम माय बॉय, naughty boy. What are you doing here? Hmm? What you doing? What you doing? Why you killing buddies? हा तो सारको गुंडा झाला त्या बडीजा मारतो धाकट्या बडीजाक. हा नॉटी बॉय. सो गायज आतां हांव आतलाय तूं मुखार झगडी करता. नॉटी नॉटी. सो गायज पयलीं सद्या या भितर करया ब्रेकफास्टाचें. आनी समजा गायज तुमी सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केलो आसतो मग केलो ना जाय आमी बरें बारीकसो करया ब्रेकफास्ट. दाखोवया तुमकां अलिशा. अलिशा गायज बेजार आहा दिसता म्हाका. हांचो ब्रेकफास्ट घेवन रावता म्हाका. गुड मॉर्निंग गाइस, कशे आहे तुम्ही सगळी? सजमता हाय म्हणून बोली. आनी हाचो ब्रेकफास्टूय रेडी जालो हा गायज आमगेलो. गाइस एक और बाथरूमाक येतो उठोन. उलयता मुगो भायल्यान टायगराक झगडटा. टायगर मुको झगडटा घास मारता वयर. इन जनरल आय एम सेइंग एक और बाथरूमाक येतो म्हणटू मागीर तेका राव पडटा. सगळी साकर आनी टी बॅग वर घालून रावता हांव च्या उदक घालपा मागीर गरम. यू नो म्हाका टायम कितें जालो टायगरा बरी आहलो. टायगरा बरी हेडटालो. टायगर थिंग वयर थिंग शेवण्या आहाय मुगो. ते शेवण्या खावपा भोंवता. मार ग्रासान लिपोलो आपण. ओके गायस चोय आमगेलो ब्रेकफास्ट चटणी ब्रेड सिंपल ब्रेकफास्ट गाइस. दाखोवया तुमकां ओके. कितें आतां सांग रे तेंका आमकां कितें आहा तें मागीर लंचाक. गायज आमकडे लंचान न्हू बरें पेजाद कितें आहा तें तुमकां आमी मागीर दाखयतले. पयलीं सद्या चोय गायज इचय चटणी ब्रियोश ब्रेड. ब्रियोश ब्रेड वीथ चटणी. आलिशान केला ब्रेकफास्ट. सो गाइस चोया आलिशा गेली ब्रियोश चटणी म्हणटाय ती कशी लागते. आय मीन ब्रियोश ब्रेड एंड चटणी कशी लागते चोया. काल काल तुका कमेंट गायलो ते पाशाव काशाव म्हणून तेका लागून वकाण करता असो. गायज तो उतरा कित म्हणटाय ते भाकरी. ना गायज आलिशा तो पाशेको नुस्तें एक्चुअली कितें हाडलें गो तें. पाशेको पाशेको राईट फर्स्ट ना आलिशा पाशेको म्हणपाक पाशाव काशाव कसो पाशाव बेश्टें गायज कितें उलयता कितें हें करता नांव काडटा आनी मुजे घालता. हांव रॉंग सांगता मुको रॉंग जाताय गायज नांवां. आलिशान तेजी सारकी भाकरी केली. ओके गायज पयलीं सद्या करया बरी जाल्या चटणी ब्रेड आनी मातशें स्वीट ब्रेड न्हू आनी चटणी इट्स नायस. आनी गायज हामादा गेलो हा कामाक ओके. आयज लेट येतलो तो. ही विल बी कमिंग अराउंड 10 o'clock. आयज सांगता तो लेट जातलो म्हणून. एन्ड ऑफ आहलो गायज तो 4 दीस ऑफ आहलो. बरें एन्जॉय जाली आमी ओके. आयज तो काम स्टार्ट जालें तेगेलें पत्ने ओके. सो लायक समटायम्स ही डूज लायक 4 days ऑन 4 days ऑफ. समटायम्स 4 days ऑन 2 days ऑफ. डिपेंड्स गायज ओवर टायम बा आहा तेन्ना ते भाशेन ओके. सो पयलीं सद्या ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर तुमकां मेळटा गायज ओके. लास्ट ब्लॉगाचेर तुमकां आमी क्वेश्चन घायलोलो मातशी कित इसरलो म्हूण घारयलो तो पत्तो ओके. सो आन्सर इज ग्लव्स. तो ग्लव्स इसरलो तो पाका वयता न्हू. सो तो ग्लव्स इसरलो म्हूण पोत्ते येयलो ओके घरा व्हरपा. सो थँक्यू सो मच गायज. तुमी सगल्यांनी आन्सर जायत जाणांनी आन्सर सारको सांगलो. सो थँक्यू सो मच. कोणें रॉंग म्हूण एस घायलो ना ओके. सो थँक्यू वन्स अगेन. ऑल्सो गायज तुमगेलो नेक्स्ट क्वेश्चन हा
why did Hemada not come on the live session yesterday with us? Okay, so Hemada आमचे बरोबर live कित्याक येयल ना ते तुम्ही कमेंटान सांगाय. ओके, मसीन सांगलो हा व्लॉगाचे की हेमादा कित्याक येवना तो लाईव्ह सेशनाचे. ओके गायज, आमकां एक बर्थडे विश हा. ओके, द बर्थडे विश इज फ्रॉम Pacheco. Okay, Pacheco wants to wish his granddaughter Anaida a very happy birthday. So happy birthday, Anaida. May God bless you and may all your dreams come true. From Ali and Mercy. Also, guys, the comment of the day. The comment of the day is from Mavi Rodriguez. Mavi says, "Hi, my lovely birdies and my sweet tiger and Hamada. Mercy, your thoughts are nice, very close to your family. Ali, it's so nice of you to take your in-laws as your own. Now, this generation, the girls' thoughts are different. They want only their husband. They don't think of tomorrow. They only think of today. You gave a very good example to others. God bless you all. Have a blessed weekend." Thank you so much, Maybe, for the lovely comment. It means a lot to us. And it's nice that I'm Janna Ishkun Kitay like उलयताय आनी ते तुमी रिलेट जाताय त्या दोना. ओके, सो थँक्यू वन्स अगेन फॉर द लवली कमेंट. तेच भशेन गायज सगल्यांगे आमकां कमेंट लायक जाताय. गायज कमेंट करीत राहाय आनी सदां म्हणटा तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन तेंकां सगल्यांका शेअर कराय. आनी तेंकां आमगे चोयन दी मातशे व्लॉग्स आनी हॅपी जायन दी तुमी हॅपी जाताय तेश कोन. ओके, थँक्यू वन्स अगेन गायज. वी लव यू ऑल. गुड आफ्टरनून गायस. येयली आमी चोय पोती तुम म्हणटली सोमती जेवणाक बुश घेवन येयले मू. येस गायस, आमी सोमती जेवपा येयले. एक्चुअली गायज आमी बरी मुवी चोयताली, हॉरर मुवी चोयताली. मुवी बा चोयली बरी. मुवी चोयता गायज म्हाका मातशें दोडोय लागलो. आलिशान म्हाका होटेल कितें तापयतालें तूं खंय मुवी चोयता मरे आतां खंय तुका रोखडो खंय घर येवपा लागल काय खंय. हय गायज, मदें चोयल्या मदें न्हिदलो आनी येयलो वच आतां आमगेलो लंच करपाक. आनी गायज लंच आहा आमकडे बिर्याणी. आलिशान काल केलोली प्रॉन्सांची बिर्याणी बरी जाल्ली गायज. ओके, आनी जायती केल्ली देंपरा सयत. सो इथे आमी हाताय बिर्याणी. आलिशा ऑलरेडी लागले जेवपाक. आनी गायज समजता तुमी सगळी जेल आसतली मू. जेल ना जाय आमकां गायज बरो टाइम पास जालो आमगेलो. मुवी चोयता वा थिंगा न्हिदलो उतराय पडले. सदां तेच करता गायज. गायज हांव नको आनी केन्ना मुवी या म्हणल्यार न्हू सिनेमा लायक थिएटरा बा आपण येना म्हणटा बॉम्ब दुखता म्हणटा बसन 3 वरां आनी केन्ना येना या म्हणल्यार चुकून. गायज वयता हांव चुकून वयता आनी गेल जाल्यार लेगून मागीर म्हाका रोखडी जेम येता. फर्स्ट थिंग गायज म्हाका न्हू थिएटरा खंय गाडयां लेगून बसो आनी बोको सोफाची बसता न्हू म्हाका जेम येता गायज. आनी बरी मुवी बागायली न्हू बरी खाना कडेन बरो आवाज बरी जेम येता. ओके गायज, आतां आमी आमगेलो कोत्ताय लंच. गायज काल न्हू ती हांवें बिर्याणी केलोली राती कडेन. सिंपल सारकी इतुली तेल लेगून ना तेका काय ना न्हू म्हण घी ना तेल ना काय ना. बेश्टी फास्ट सारकी होण्णा बा काय घायल ना डायरेक्ट. पूण बरें जालें गे रे. होय गायज बरी जाल्ली आनी टेस्टी जाल्ली सारकी. डिफरंट टेस्ट आशिल्ली. 10 on 10 होय. आनी कितें तुपाट हायले हांव नाका हेमदा. हमादा गायज बरी हायल्या बिर्याणी. हांवें 2 पाट हायल्या, हमादानूय 2 पाट हायल्या आनी आख्खो 10 on 10 म्हणीत हारलो. हय. सो गायज मेळया मातशें रावन जेयताय आनी आज मसी चोवया कितें कोत्ता म्हणटाय असो. ओके, चोयता कितें जाता तो प्लॅन. आमगे प्लॅन चेंजूय जाताय. जेयता मागीर पोट भरकन मागीर बेजार येता तेका. गायज दिस इज नॉट फेअर. आलिशानो मुखावयच्या मेहनत करून घेवपा सोदता. पयलीं म्हाका बोकड्या भाशेन बरो जेवयता खावयतले आनी मागीर म्हाका मारपा वतले. सो हांव नको हो प्लॅन जायना आसल्या पुरो म्हणटा. चोयत राय गायज, इंटरेस्टिंग. पण सद्या आमी जेयताय आनी चोया मागीर मुखार कितें कोताय ते. ओके, सो गायज हांव न्हू मातशें भायर सोदता हांव आनी आलिशा. आनी गायज हांव न्हू तुमकां लागून मातशें त्रासां पडलो. तुमी म्हणटली आपल्या लागून कित्याक काय मू. गायज तुमी सगळ्यांनी सांगिल्लें न्हू मसी रांदू लाय मसी कितें रांदतलो मू. गायज आलिशा कान आलोय ना आपण कितें रांदपाचें. म्हाका सांगता तूं कर खंय. सगळ्यांनी सांगिल्लें खंय हांवें करपा मू. आतां हांव नको गायज कितें करपाचें आनी कितें तें. ओके हय. सो गायज आतां म्हाका आलिशा वता शॉपिंगाक. ओके, सो हांव नको कितें करूंक लागता आनी कितें म्हूण. आलिशा कितें सांगता तें हांवें खंय करपाचें. ओके, सद्या वस मरे. आनी गायज हांव समजता आलिशान म्हाका बरो धाकटुलो टास्क दिल्या पुरो.
तुका त्या गाईज ऑलरेडी टायर्ड आसा हांव चड हें दिना तुका इजी दिता सांग तुका आतां कितें सांगता? शॉपिंग वयता तें कळपा जाय न्हू तुका आनी गायज वयल्या गाडी चलोवपा लायता यांचंय सारखी चड मेहनत करून घेता म्हाका यूज करता आतां सगळे तुमचे घालता आपल्या सबस्क्रायबरान नेक्स्ट सांगितला पयस तेच सांगितला इजी टास्क दिवया गायज आयज ताका करपा लावया खीर वयस खीर तो मेरा बाय हात का केले कट्टर वता गायज दोड्या पोट्टी बांदून न्हू हांव खीर करपा होचय भोंवता कोणा? मस्त टायगर गायज भोंवता ही सायडीच्यान आनी गायज खीर करपा लायल्या जिखलो हांव सारको दोडी धांपून खीर करता चोया सारकें. न्हू कट्टले आनी ओके कॅमेरा मातशें करता ओके सो गायज खीर करता जाल्यार आमकां जाय मिल्क दूध जाय लाव Yes. सो यू आर गोइंग इनसाइड एंड दूध ओके वमसली जालें. साकर मिरची कोरिएंडर आनी हांव काय तुका रेसिपी सांगपा ना मटन पाया सूप कोण दिता गायज समतोच दुधाचो दुधाचा मटन पाया सूप बकरी का दूध का मटन पाया Okay. सूप So what I'm saying is, I'm not going to tell you the recipe. You don't say I cook. Okay. You only watch. साखर हा आणि to be honest, हांव सांगपा ना तुका इंग्रेडियंट्स तुका जाय तें कर कंडेन्स मिल्कूय हा कंडेन्स मिल्क आहा मगो हय वमसली आहाय मगो ना मीठ आहा हय ना मीठ आनी मिल्क घेवन यो हांव जाणालो तुका सगल्यो आसता मग मीठ आसपाना मग तेका लागून तुका मीठ आहा काय मग चाललें हें कितें सांगपा वयतालें सो मीठ घेवन यो वमसली आनी मिल्क ओके ओके बॉस ओके हुकूम मेरी आका गायज एकाने हमादा रांदून घालताय जावं आई इज गोइंग दे आलिशा आणि हमादा रांदून इट्स ओनली अ घालता स्वीट मेट What do you You're mean not sweet? cooking. Sweetूय जाल्यार कितें जाल्यार कोत न्हू तुमकी जाय तें कोण दित न्हू दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट गायचो कितलें बदमास तें हमादा बड म्हणटलो रेटींग दितलो येतलो 10 on 10 मातशी म्हणटलो सो चोवया गायज कितकोन कोत्तो खीर आनी कोत्तलो एक्चुली गायज तेका न्हू सगळें सिंपल ओके तेका एक पाट दाखयल्या पुरो एक पाट सांगल्या पुरो अशें अशें कर म्हूण सो तो कोत्ता आनी जायत पाट चोयत तो हांव कोत्ता दोना सो आय थिंक करपा जाय आपणा भाशेन कितें कोत्तलो एक्स्ट्रा ओके बट गायज तेगे न्हू रांद तेका लायक टेस्ट सारको हांव नोको कितें म्हूण तेगे हातीचें हा दिस म्हाका तें तेगे डॅडीकूय लायक आसलोलें रांदपा आनी तेगे डॅडी न्हू कितेंय केल्यार बरें लागतलें अशें करून सो चोवया कोत्तलो आनी वचो येयलो मसी मेळ्ळें रे आवयस कितू केल रे दुदाचे गायज 2 दुदा कॅन हाडले आनी केचो आलिशा गेले मसली हय आनी सॉल्ट या सॉल्ट काबार आनी जालो नमक गायचो हांव तो रुडगास करना आलिशा मीठ इसोत्ता सो गायज कितें कोत्ताय जाणटू आमी घाराको वयताय आनी सोमती तुमकां घाराको मेळटाय ओके येस या सो गायज पावले आमी घरा इंसोय ओके आनी मास्टर गायज बऱ्या पावलो न्हय घरा कडेन एक्चुअली न्हू आमी मातशें सुसेगाद येतो म्हणून आसलो आलिशान म्हाका सांगिल्लें ते भाशेन तूं हें कर तें कर मू गायज हांव सार शॉर्टॉन येयलो शॉपा वयले म्हाका जाय त्यो वस्तू जाय आसल्या त्यो घेयनासतना येयलो सो गायज आपल्याला मास्टर शेफ आयज करता खीर ओके आनी सगळी तुम्ही रेडी आहाय न्हू आनी हांवें गायज तो जाणा हांव कोत्त्यान जायत पाट चोयलें तेणें ओके बट स्टील ताका हांवें थोडे हिंट दिले सगळे रेडी लायक दवरपाक ओके आतां तेगेलो स्टेप बाय स्टेप तो करतलो ओके गाइस आज का स्पेशल है मेरा खीर ओके आणि गोवन खीर कोता इंडियन गोवन खीर ओके okay. सो गाइस पयलीं सद्या आमी घेया बटर एक्चुअली न्हू तुपान कोताय बट आमकडे गाइस तूप आसना काबार What is जालें तूप? तूप इज लायक घी ओके सो तुपान कोताय आनी तूप हाडपा गाइस हांव विसरलो घी हाडपा विसरलो Oh, ghee तेका लागून हाड. गाइस हांव न्हू बटर यूज करता ओके Yeah. पयलीं सद्या घालया बटर 2 स्पून घाल मातशें हेल्प कोत काय सगळ्या असिस्टंट जाता 2 स्पून घालता गाइस टी स्पून ओके आणि मातशे आमगेले 1 स्पून घालता हिचोय गाइस आमी शॉपाची सो हाडल्या बोमसली ओके ती घालता मोठा आणि गाइस घालता ओके इथे बघू किती मग हाडलो गाइस आलिशा म्हणजे सुमार काडटा हय म्हणजे गाइस आलिशा सांग ना आपल्या घोडे खावपा रूच येयलो न्हू मार हय हें करया खंय आयज खीर करया खंय आपल्या जाय म्हणून सांग ना सो तुका तू हेल्प करते हे हाड तुका एक्स्ट्रा करपाक थँक्यू गाइस अशें करून एकामेका हेल्प करपा जाय
एशनो की आलिशान म्हाका सांगले खीर कर मग त्या म्हजेरी सोड ना गायस ते काय बरें हेल्प कर म्हाका गायज तेच्या बारा टिप्स दिले म्हणल्यार कोण कितें रेडी करूं जाय कितें जाय पडटा ते बाय तेका सांगलेले कोण दिलना सांगलेले सो आतां कोत्ता सो गायस आलिशा कोत्ते भाशेन म्हाका कोण ना अशें खीर इज माय फेवरेट आणि खावपाकूय लायक जाता म्हाका आनी करपाकूय गायज म्हाका लायक जाता ओके गायज सो आलिशा गायज मुगेलो कॅमेरामॅन से गायज हांवें बटर घायला आतां बरें तें कितें म्हणटा रे तें थोडीशीच आं हेजेर दिसता उज्याचेर थोडीशें गायज स्लो मिडियम हेजेर चडूय फास्ट करना काय वाचना काय गायज म्हाका कितें दिसता तुमचे मस्ती सांगला न्हू टास्क कशें लायक कोण म्हूण रात आनी दाखय म्हूण कितें धाडायत रे मोठा एक्चुअली गायज सदांच न्हू एकू दीस आयचो स्पेशल हांव खीर करता आनी तोय जाली आलिशा खातीर आनी तुमच्या खातीर गायज कित्याक तुमी सांगलो म्हाका तेका न्हू दाल करपा आहलो तो तेणें केन्ना केलो ना दाल आनी तेका कळोय नाय करपा सो तो करपा आहलो बट आयज नाका maybe next time. होय हामादा कामाक गेलो न्हू भुकेन तो बडा आनी कितें करून दवरलो काय म्हणटा होय सो गायज या सो फार सो गुड कोत्तो आपणा गेल्या सारकें कोत्ता एक्चुअली चल तेणें गायज म्हाका जायत पाटी कोत्ता जाल्यार इसो न्हू आनी गायज हांव ल्हानूय आसतना करतालो एशकोन बट कोत्ता भितो बट आमगे खीर एशको जायना आहलो सारको झटपट तो सारको कितें कोत्ता तूं कितको म्हणल्यार केन्ना साखर आसना आहलो केन्ना दूद आसना आहलो गायज बेश्टे न्हू उदक घालले गो तितून साखर घालून आमी केलो खीर म्हणटाय तेका कितें तरी म्हणटा शेवयो गायज साखर घालून खाताय ते न्हू उदक आनी साखर घालून कोत्ताय बाबा कितें धाडाय ते स्लो रे मोडशी ते मोठ मुगो ते बारीक करता नाका बारीक करपा नाका बरो चडूय बारीक करना गो दिसता धाडायत म्हण तूं टस 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 धाडायला ते जावपा जाय न्हू ओके बट वन थिंग गायज तुमगे गोनू जायतो हेल्प करता म्हाका ओके काल न्हू एक्चुअली येस्टरडे इट वॉज या न्हू आमी लायव्ह गेलोली आनी आमकां कोण क्वेश्चन घायलोलो कितें म्हणलेलो तुमगे मॅरेज तूं यू नो हाव डू यू ऑल कितें सांगलो रे गायज सांगपा म्हणल्यार न्हू सगळ्यां जाण जावपा जाय आमी एशको दोगांय कितको इतले खुशाल आसताय like you know how are we so happy like in our marriage life ते कळपा जाय थंय गायज सो आतां आलिशा सांगतले कितको पॉसिबल जाता ओके there has to be many things guys you know सारखे रिलेशन बरोवपाचे वयता जाल्यार जायत्यो वस्तू आहाय आलिशा तुमकां स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करतले ओके गायज फर्स्ट ऑफ ऑल दोगांयकूय एकमुका अंडरस्टँडिंग आसूं जाय रायट लाव लायक यू नो हांव रागार जाल जाल्यार मसिनूय रागार जावन रावो जायना ओ मसी रागार आहा जाल्यार हांव रागार जावन रावपा जायना यू नो दोगांयनी अंडरस्टँड जावपा जाय आनी एकमुकाक उलोवपा जाय वॉट यू से यस लाव एज आमी सांगलोले काल लायव्हाचे आमी चड गो तोलोय नासतना रावनाय यू नो ओय एक और लाग रे एक और लेगून न्हू गायज एक और केन्ना चुकन हांव चोडू रागार एक और मायज काडटा काय ओवर टायम करता ओवर टायम करूं पडना सो गायज आतां घालया मिल्क ओके हिंगा थोडेशे मिल्क आहलो मुगो पयलींचे ते पयलीं मिल्क घेता सो मगे हें जालें गायज कितें म्हणल्यार तें स्टर करून जालें बरें भाजलें त्यो हांवें भोमसली आतां घालया मिल्क ब्राउन जाले तुगेले लाव या आनी मगे करप कितमू जाणटा तो that's a good one ओके आनी घालया आतां मिल्क गायज तुमकां न्हू जाय तितलें घे आनी मसी घेतलो फूल रायट बिकॉज हांव फूल घेता हांव जाणा गायज कित्याक फूल घेतो कित्याक तेका दाट लायक जायनाय मेरा दोस्त भी है 3 आदमी है ना तेका लागोन न्हू लायक नॉट म्हाका तीक चड लायक जायना गायज म्हाका बरें पातळ जायना ओके सो इलेशे पयलीं केन्ना आहलोले इले आनी एक फूल कॅन घायलो गायज आतां हांवें गेलें दूध घायलां आनी काय दिसतेच गायज आतां न्हू हांवें मातशें सीज दी ओके मातशें 2 liters गायज नो 2 liters मरे दूध कॅन तुजो दुदा 2 liters तो आनी इलेशे एक्स्ट्रा या सो गायज आतां ओके बरो हरको दी तेका मातशें तीक जाय न्ही ओके चडूय दाट करपा ना चडूय पातळ करपा ना गायज सारकें मिडियम दवरतलो ओके पण सद्या शीज दी तेका आलिशा उलयतलो तुमकडे आलिशा कितें सांगतालेच तुमकां खंय पावलो गो तूं या सो सांगले ते भाशेन गायज दोगांक अंडरस्टँडिंग आसूं जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट
there should be trust between each other, isn't it? Yes. So ekmokaचे trust na जाल्यार guys, that's it. You know, you won't go anywhere. Like marriage last जावपाना if you don't have trust. What do you say? Yes. What else do you want to say? Do you want to say one of them? Guys, trust, understanding is the main, okay? And Yeah. forgiveness, okay? एकमेका forgive करपाक कळपाक जाय. That's the main thing. Yeah. कितें जालें guys न्हू म्हगेलें देखून आतां समज मिस्टेक ना म्हगे मिस्टेक ना तरी आसता हांव म्हणटा इट्स ओके आली इट्स माय मिस्टेक माय फॉल्ट म्हणल्यार न्हू आलिशा मागीर मातशें सॉफ्ट जातलें आलिशा न्हू कोणो गायज ओके एक एक पाट तुगे मिस्टेक आसना बट यू हॅव टू एक्सेप्ट इट ओके चल जाली म्हगे मिस्टेक जाली आय एम सॉरी सॉरी इज द मेन गायज वर्ड यू नो ह्या रिलेशनान न्हू सॉरी थँक्यू Yeah. हे रिलेशना गायज चड चलता ओके सॉरी तुज तोंडा ना जाल्यार तुगे रिलेशन सारकें चलपाना ओके थँक्यू आनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स गायज न्हू लायक इग्नोर करपा जाय लायक यू नो तूं जाणा इफ सपोज आलिशान कितें सांगेलें तें रॉंग अशें तरी आसता तुवें तें मोतीन धरपा जाय ओके No, not in that way, Rama. Yeah. म्हणल्यार must be like always understanding correct me. that's what I'm trying to say is like understanding आसपा जाय ओके आसो एक एक पाट जाता एक एक पाट मिस्टेक जाता सगळ्यांक यो जाता गायज guys, नो mistakes, बारीक बारीक so understand वस्तू न्हू जाता. मोतीन दवरल्यार न्हू तुगे रिलेशन गायज स्मूथ चलता ओके प्रॉब्लम आसनाय प्रॉब्लम आसनाय न्हू सगळ्यांगे प्रॉब्लम आसताय झगडी आसताय ओके That's what I बारीक was बारीकशे gonna say. तू मुट्टली आवय झगडणे आसतली तू मोगान नो गायज आमगे आसताय गायज आसनायच दिसा एक तरी आसतले किटकिट होईना होय आसतले हय बारीक मोठे ओके बट गायज ते तितले वगत चड वगत चलना ते मातशे वगत ओके आणि इन मॅरेज यु नो दोगांय सारकी तू मोगान कोण आसपा नाय गायज आयज पासून वॉट यू से Of course, guys. आसतली कोणांगले सगळ्यांगे आसतली. लोक दाखयना बट आसतली यु नो जाता आय फील लायक दॅट कित्याक आमगे तू जाता इट्स नॉट दॅट आमी तू लायक यु नो ब्लॉगाचे दाखयताय तशें करून आसना न्हू सदां न्हू लोग ऑफकोर्स गायज एके पाटी झोज बोत शेवटून मारता आलिशाय मारता म्हणजे शेवटून ना गायज तशें आमगे तोंडा न्हू आमगे हाली तोंडान गायज हय सोड मांजरा भाशे एकमेका पडटाय तापसाड्यो मागीर न्हू हांव रियलायज जाता आवयस हांवें कित्या म्हणलें अशें हांवें कित्या लागून म्हणलें मागीर हांव बाजून आसलो चयता मागीर आलिशा तोंडान आलिशा सारकें मार्क वचेस कोन रावता तोंड कंटका न्हू मागीर रडपावर येता हय, मागीर रोखड्या पुरो रोट कितें गो म्हणल्यार पुरो इतलें म्हणल्यार आलिशा मागीर धाकट्या भुरग्या भाशेन फुगार कोण गाय जशें करून रडटा ओके पयला मातशें उजोय घालता आनी मागीर मातशें सॉफ्टूय आणि करता गायस तुझे दुःख पुसपा आणि पट सांगलोले म्हणजे टायगर असता ओके सदा म्हणजे पटाचे बसतो आणि Guys, घरान कित केले म्हणल्यार मागीर दुःख आमगे गायज लेवता दोगांयली झगडी जाली न्हू टायगरा रोखडे कोट्टा आमगे दोगांयले कित तरी जालो आणि ते घास मारपा वयता सद्दां मस्ती घास मारपा वयता सो या गायज हांव सांगपा सोदता यु नो आमगे कोण कपल्स आहाय यंग कपल्स आहाय तेंकां एकमुखाको यु नो फेथफूल राय सांगाय कितें हा जाल्यार नो लायक Of अशें course. करून लिपय नाकाय केन्ना लायक सिक्रेट्स अशें करून दवर नाकाय एकमुखा कडेन लायक सांगपा जाय तुगे घोवाको उलयना जाल्यार कोणाको उलयता तूं लायक फॉर मी म्हणजे मामी डॅडी यु नो सोण फर्स्ट ती आसताली प्रायोरिटी पयलीं तेंक सांगता हांव सगलें आजून पासून सांगता मामी बट मातशी घराको आसता म्हजे बरोबर ही इज मेन फॉर मी नाव हिंगा सो यु नो तेका सांगपाचें तेजे बरोबर आनी हांव कोणाक सांगतलें हिंगा यु नो सो तेका बट येस मामी कडेन उलयता कितें अशें करून म्हाका अप्स एंड डावन्स जाल्यार मामी कडेन उलयता ती म्हगे बेस्ट फ्रेंड तुमी जाणाय सगळी मामी म्हगे बेस्ट फ्रेंड तेका उलयता ऑल्सो सासमायको उलयता आनी सासमाय सदां म्हगे सायड घेता मस्तिके घेयना हांव सगळी कंप्लेना पयलीं फोन ते करता कितें सांगता गायज जाल्यार कितें जावं न्हू घरा कडेन आय मीन आमगेले आलिशा आमगे मायक तर समज फोन करून सांगिल्लो हांवें सांगो ना तेणें सांगो हांवें सांगिल्लो न्हू जाल्यार म्हजो गुन्या म्हणटलें हांव जाण म्हणटलें तुजो गुन्या म्हणटलें तुवें म्हणटा तुवें स्टार्ट केलो आसता म्हणटलें ते भाशेन गायज इवन दो शी जाणा हांव रायट आहा मुगे सायड केन्ना घेवपा ना गायज शी ऑलवेज प्रूव्स मी रॉंग लायक यू नो लायक ते भाशेन म्हणजे सुदारपा तेगे भाशेन इंटेंशन कितें आहा आपल्यागे चड पयलीं सारकें ना इट्स लायक दॅट गायज यू नो टू मेक कितें म्हणटा तें डिसिजन बरें घेवपाक लायक यू नो सदां म्हणटा न्हू आपल्या मनशा पयलीं गुन्यांव करपा जाय ते भाशेन गायज आमगेली माय पयलीं सदां म्हजो गुन्यांव करतली म्हजी सायड केन्ना घेवपा ना इवन दो आय एम रायट गायज म्हजी सायड केन्ना घेवपा ना कळटा तुका चडशी हांव म्हणटली हांवें केलो म्हाका लागून जालें न्हू तें सो खंय पावलो तुगे प्रोसेस प्रोसेस चोया गायज गायज दाखया तुमकां प्रोसेस म्हणल्यार म्हगेलें खीर लासन असत
इतले मोगाचें खीर हय. आतां फकत तुगे जॉब कितें हिंगा आतां गायज रावपाचें मस्ता इस्टर कोत्ता आनी गायज मातशें तीख जालें की ना हांव मुगेलें मिल्क घालतलो आय मीन शुगर घेवपा ना गायज कितें म्हणटा तें आमगेलें कंडेन्स मिल्क ओके हें घेतलो गायज हें घालतलो आनी मागीर टेस्ट कोत्तलो But we don't have one ingredient. You can tell us what it is. गायज ना आमकडे काजू बियो आमगे favorite एक्चुअली गायज काजू बी नाही गोडे बदाम घालिता I might put badam in it okay बदाम घाल. guys Alisha किती खबर आहा option second option I was check if looking. there is badam guys ना, Alisha बदाम गेले नाही, बदाम थिंग हा की. okay आम्ही घालूया बदाम okay Only if you want. actually नाजाल्यार घाल, नाका. actually I don't want badam guys plain खीर न्हू बरें लागता Yeah. okay so guys हांव ओपन करता full tin घालतलो तो काबा जाय बरी कॅचनच. बदाम हा कंटिन्यू. ओके गाइस चोवपा शकताय आमगेले कंडेन्स मिल्क येयला आनी गाइस हे न्हू हांव आख्खें घालतलो फूल ओके सगळें घालता गाइस सोयताले हा इथून. गाइस अलिशा सोदता कितें हांव नाका कितें सोदता कॅचनच बाबा. It's okay, we don't need it. यो बिग बॅग सोपता न्हू तो. सो गाइस आख्खें फूल घायला ओके आनी बरें पुसून घालया तितून भितर सगळें आहा जायतें लागलेलें तें सगळें घालता गाइस Guys, आमी न्हू हें करपा हा एक दिसा नॉट एक्चुअली वी कॅन डू अ चॅलेंज विथ हेमदा पानीपुरी हेमदा गायज मुगे सासमायन चोय म्हाका बरो गांवठी हल्दी दिलोलो चो सांगता तुका लागो दुदा घालून पिवपा तुका दोत्ता ओके बरें दिसना जाल्यार तूं मिल्का घालून पिवचें हल्दी गाइस सगळें पडलें हांचें आख्खेंच ओके गाइस आज सद्या हें कंडेन्स मिल्क घायला ओके आनी चोया मातशें सीज दी मागीर टेस्ट बेस्ट करुया मीठ जाय जाल्यार मिठूय उडया गायज बट एक्चुअली हांवें हितून बटर घायलो आहा म्हाका दिसना तेका सॉल्ट जाय आसता मू केन्ना एक्चुअली स्वीटा सॉल्ट घायना एक एक पाटी घालता पिंच ऑफ सॉल्ट हांव जाल्यार उडयता गायज हांव नका कोण उडयताय जाल्यार कोण उडयताय जाल्यार पिंच ऑफ सॉल्ट म्हाका कमेंटान सांगाय सो ओके तूं कितें म्हणपा सोदता आमगे यंगस्टर्स कपल्स आहाय तांकां न्यूली मॅरीड यू नो गर्लफ्रेंड कितें सांग दोन गायज हांव काय न्यूली मॅरीड न्हू म्हाका जाय तो तेंप जाला बट तरी आसतो सांगता गायज ओके But they want to know ते कोण चलतो यंगस्टर तू Right. टिप्स ते सपोर्ट टिप गायज ओके हांव सांगता मातशें हिंगा हालोवपा लाग ओके लव थिंग सो गायज सांगपा म्हणल्यार न्हू फर्स्ट थिंग गायज ट्रस्ट एकमेका न्हू ट्रस्ट करपा जाय आनी कितें कसलें तरी आहा न्हू कितें लायक म्हणटा कसली वस्त लायक एक कितें म्हणो तुमकां एग्जाम्पल लायक कितें तरी हार्ड आहा लायक आमगे दोगांयचे मदें झगड्या मदें ओके गायज ते टेक इट इजी ओके इजी घेवपा जाय ओके चड येदी आहा तें येदी करूं जायना जाता तितलें ल्हान करपा जाय आर्ग्युमेंट्स ल्हान जावपा जाय डिस्कशन ल्हान करपा जाय ओके आनी इन केस इवन दो हांव रॉंग ना न्हू जाल्यार तुज्यान म्हणूंक जाय येस आय एम रॉंग ओके आय एम सॉरी ह्यो वस्तू गायज बारीक बारीक गजाल्यो आख्खे काजारी जिवीत गायज लांबचे लांब वताय आनी खुशाल वताय ओके जायत्यो वस्तू या सो गायज या मशीन सांगले ते भाशेन मोगान भोंवपा जाय सदां आनी वन थिंग गायज म्हाका अजून खबर ना हांव मसी बगर केन्ना खूंय रावलो जाल्यार न्हू रे लायक यू नो लायक मामी गेले चल रे यो रे लाव यो रे सो लायक तो म्हाका जाय शेंपडी अशी मुगेली म्हाकाय गायज दोगांय एकमेका जायच आमकां ना जाल्यार बरें दिसना खूंय वयताय जाल्यार एकमेका सोंड रावले हांय यू नो मस्ती एक पाटी गोंय रावलोलो थोडे दीस यू नो काम हा म्हूण अशें करून रावपा पडटा आनी जेन्ना हांव गोंयसान येतालें न्हू गायज मुको हुस्कारूय घेवपा जायना जालो फ्लायटाचेर न्हू बोर्डींग करपा वयतालें लास्ट टायम मातशी रावलोलो एक्स्ट्रा न्ही रे द इयर बिफोर न्हू 1 वीक रावलो तो त्या दोना हांव येयलें आनी बोर्डींग गेटीको बसून हा आनी म्हाका हुस्कार येयना म्हाका कितें जाता मातशी ना म्हूण आतां यू नो येवपा ना म्हूण हांव लागेज घेवन घरा येवपा आसलो गायज आनी गायज मेन थिंग न्हू तुगे बायलांक कापल्स गायज एकमेका खुशाल करता जाल्यार न्हू बायलां तुमी सदां गायज असले कितें गोडे वस्त करून दिवपा जाय रांदून खीर करे हलवा करे शिरा करे कितें ना कितें बायले करून दिवपा जाय जे झगडीन ती मायज जावपा आसताय न्हू मातशें उणी जाताय जितल्या तूं गोड करून दिता तितल्यो तुगेल्यो झगड्यो उणी जाताय थोडी दिसा जाली तुका लायक जाता न्हू वेन आय एम डुईंग स्वीट मस्ती न्हू गायज हें करपा हा मस्का चस्का करपा म्हाका हांव जेन्ना रागार आहा येस गायज वॉट्स यो मेन पार्ट म्हणजे तो मॅरेज लायफा गायज मस्का चस्का न्हू एकमेका बरें खुशालकायेन बरो मस्को मारपा जाय ओके तूं रागार आहा जाल्यार अलिशा रागार आहा जाल्यार हांवें वचोन बरो असो बटर लावपा जाय मस्को लावपा जाय न्हू मस्क्या भायर गायज पांव तर आमचे पोटां वचना जाल्यार हे दोन मॅरेज लायफ कितको चलतली सो मेन थिंग गायज म्हणटा तो मस्को मारपा जाय ओके
या आणि आता मस्क मातो वयल्या वयर न्हू दुसरे दिसा काण बारडोपा न्हू मस्क मान अशें करून काय बरे भाशेन काजारी जिबीत तुमी सारको गायज यु नो हे मस्ती कोणाको शिंकलो तो तेगे डॅडीको शिंकला माय म्हाका सदां सांगताली बाय म्हूण आपण टॅम करून रावताली म्हूण यु नो आनी तो खंय गायज एश कोन्न उबात्ता खंय ते आनी व्हरता खंय न्हू रे यु नो चल जेवपा यो उबार व्हरपा येता खंय गायस तुम वर्षे म्हाका आलिशा उबार आमगे कोट बुड मोर उडयतलो असो कोट सारक ना बट गायस तरी उबात ते हांव केन्ना केन्ना सो गायज हय सो हे मस्त रोमॅन्टीक हे डॅडीगे येयले तेका कित्याक डॅडी बरो माय गुबान मागीर जेवपा वता खंय डायनींग गायस रोमॅन्टीक म्हणल्यार कितें रोमॅन्टीक म्हणल्यार एकमेका फुसलावपाचें ओके हांव रागार आसा जाल्यार आलिशान माकेन फुसलावपाचो म्हाका गायस बेश्टें अशें केल्यार म्हाका हांस येता रोखडोच सिंपल थिंग गायज नो आलिशा बरो ना हांव जाणा आलिशा पोले हात लायल्या पुरो बेश्टें अशें हांवें बरें मुगो तुगे पोले म्हणल्यार आलिशा रोखडें गायज चाक्को आसतलें सो सेम थिंग गायज इतलें व्हडलें डिफिकल्ट टास्क न्हू आपल्या गेलो खूद बायलेक गोवाक समजोता गायज इतलो व्हडलो टास्क न्हू सारको धाकटुलो टास्क म्हणटाय तो ते भाशेन ओके आजा आजा दीदी लो जाता आजा गाइस दीदी सादा भैया गुस्सा है तो मैं भी जाके सो जाती हूँ ना गाइस पण ते भैया जाय तो मोक करता भैया तुझे क्या बोलते हैं कित म्हणता रे हिंदी सांग रे बहुत मनाता है अगर मनाता है ना आपको हाँ दीदी गुस्सा हो गया तो भैया दिन भर किचन में डांडो कुछ ना कुछ करता रहता है चाट पकाएगा बहुत कुछ पकाएगा दीदी के लिए दीदी को अच्छा अच्छा खाना खिलाता है भैया जब दीदी गुस्सा होती है ना दीदी सो गाइस यू हैव केसर अली केसर गाइस आलिशाकडे इंग्रेडिएंट काय नाही आणि माका हे कर ते कर म्हणटा आता थोडेशे गाइस ओडूया केसर ओके वेट आई गिव यू हाली मेड जाल्यार चोया मेड जाल्यार हलाश मध्ये गाव हां वेट गाइस किचन म्हाका न्हू सगळे ए टू झेड जाय अप टू डेट बरो हा तू तेच तेशे वस्तू नाही न्हू मुगेले मागीर जेवण सारक जायना यस आई हॅव ओके आता केसर घालता दिता आणि ट्राय करूया आणि सांग म्हाका गाइस ऑलमोस्ट जावपा जाले गाइस असे खंय हाडलो लावा तू हे पिड्यार बघता सो गाइस हांव थोडेशे घालता सॅफ्रॉन ओके केसर you're making that white you know that right व्हॉट वे पिठो हेजो या नो मागीर तो भरपा जाय आखो घालपा ना तू गाइस आलिशा तापयतांचे गाइस हांव न्हू थोडोसो केसर घेता ओके थोडासा गाइस याचो हें केला पीठ काबा जाला आमगेलो एलचेचो आनी चोय तिंकुल्यार दवरला कित केला त्याचे ऑल केला आखो काय घालपा ना न्हू दॅट्स वाय तितलो पाट घालपा जाय तुम्हाला yeah but you are keeping the spoon on the other side as well ओके गाइस गेले ऑलमोस्ट जाले आणि आलिशा आता टेस्ट करतले कित जाय ते आणि तुमका सांगतले गाइस मुगेले हे कित म्हणटा ते केस चालते ओके सो गाइस मस्ती न्हू कित्याक सांगले उगडास लागता ओके आणि ते आतां हा न्हू गायज रांदपाचो सो कितें बरें जाता गेलें टेस्टी जाता गेलें ओके गाइस आलिशा ट्राय करतले आणि सांगतले तुमका कित जाय आणि कित ना ते दितले ओके जाल ना गाइस आणि मातशें उगत शिजयतलो बट लेट हर ट्राय फर्स्ट शुगर सगळे चेक कर शुगर मीठ मिल्क कित जाय ते नो इट्स फाइन लिटल बिट ऑफ सॉल्ट सॉल्ट जाय पिंच ऑफ सॉल्ट नो सॉल्ट गाइस इलेशन सॉल्ट घालूंक पडटा एंड देन योर थिंग नो या या सो गाइस घालता हांव थोडेशे सॉल्ट ओके पिंच ऑफ सॉल्ट गाइस चूड घेना काय बेस्ट ती बारीक एंड pinch. शुगर इज परफेक्ट कित्याक गायज कंडेन्स मिल्क घायल न्हू तेणे सो शुगर नाका ओके पण तुमकां स्वीट आनी जाय जाल्यार घालपा जाता वॉट यू से लव येस ऑफ कोर्स हय. आणि गाइस थोडोसो आमगेलो एलची पावडर ओके because you made it wet on the side. सो गाइस थोडोसो एलची पावडर घाले ओके तुमका जाय ते भशेन घाले हांव दिसतो उडयता सोडून उडयना And it's homemade, guys. I'm online. केदरू ग्राइंड केलता Okay. Here we go guys So guys, हिंगा पुरो न्हू हिंगा स्टॉप करूया. स्टॉप करते आणि एकदा ओके झालो मगेलो खीर आणि गाइस आमकडे कॅज्यूनट्स नाय जाल्यार मस्ती कॅज्यूनट्स घालपाचो न्हू आय फॉगॉट ऑल्सो ते सांगपा हिंगा घे म्हणून म्हाका एक्चुअली गोंयसान हाडलो हांवें ते धाकटे पिसीस ते काबार जाले ओके सो गाइस हेचो एक मस्ती फायनल रिजल्ट गाइस तुम म्हणटाय न्हू फायनल रिजल्ट दाखवेल तेंका हाचे ओके गाइस तुम म्हणटाय न्हू मसी कुक कर म्हणून सो गाइस फायनली मशीन कुक केले आणि तुमचो इला आसतले काय बरो हांवें खीर केलो तो ओके आणि गाइस सांगिल ते भाशेन मॅरेज गोल्स ओके सारखे इजी ओके
हॅपी रावपा मॅरेज लायफान एकमेका फगीव करे आणि सॉरी आणि बारीक बारीक वस्तू गायज आमी उतरां उजार करे ओके एकमेका फुसलापाची एकमेकागे आयकपाची फोट मारना जावपाची यू शुड नेवर लाय ओके येस गायज जेन्ना तू फोट मारता न्हू जेन्ना तुगेलो ट्रस्ट पिड्या जाता इन केस हांवें आलिशा फोट मारली हांव वयता समज कामा वयता मू आनी सपोज आलिशान म्हाका आनी खंय चयलो जाल्यार गायज ट्रस्ट जालो तुगेलो पिड्यार ओके केन्ना खंय वयता सारकें सांगून असो ओके बाराचे वयता जाल्यार सांगाय पळय ना गायज एकमेका आमी केन्ना ना म्हणल्यार सांगपा ना की सो एक्झाम्पल सांगत हांव लायक हांव बाराचे वयता ओके ड्रिंक घेवप वयता या ड्रिंक घेवप वयता सांगून वचपा जाय गायज ओके इतलें गायज आनी कांय ना उरलोलें सगळें तुमचें आसता गायज कितको तुम्ही सारखी म्हणजे तुम्ही सगळी जाणा गायज अंडरस्टँडिंग एकमेका अंडरस्टँड जावपा जाय गायज ओके जालो तेगेलो खीर ओके ना खीर जालो दाट जाता ना जाल्यार सो गायज आमगेलो खिरूय हिंगा बंद करता ओके आनी गायज तेच भाशेन आमगेलो ब्लॉग आमी हिंगा बंद करताय ओके कित्याक न्हू ब्लॉग ऑलरेडी व्हडलो जालो आनी गायज समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्राईब बी कराय थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय